Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आज आमकां एडमिशन जालें दिवाळी पयलीं तुमकां पयशे दिता म्हणून तेंचे कितें फायनान्स हे जावपाचें आसा म्हणून तेन्ना खरेखर कितें आहा तें आमकां आज क्लियर जावपाक आमी हें केलो कोर्स केलो तेन्ना आमकां सांगलें तेणी जे कितें आसा पळय तें नोटिफिकेशन तेजेतून आहा तें एक्चुअल अशें मांडलेलें आहा तें आमी चेंज केलें आनी एक्चुअल ना म्हटलें जशा प्रमाणे आमकां एरिया आहली त्या प्रमाणे आमकां तुमी 5 वर्सांचें हें दिवचें फॅक्टरी जर तुमची चालू जाली तेन्ना तुमी कितें तें फुडलो विचार करा म्हणून आनी जाता तितले बेगीन फॅक्टरी चालू करची जी फॅक्टरीची जागा आसा आमी तळपडो सोडो म्हणटा तळपडो सोडो जाल्यार सुद्दां ताका हांगा शेअर होल्डर शेतकार आसा तांकां विश्वासान घेवन तेणें तें कितें डिलींग करपा आसलें हांगा कसली सभा नासतना कोणाक शेतकारांकूय विश्वासान घेतलें ना शेअर होल्डर्सांकूय विश्वासान घेनासतना मुख्यमंत्र्यान आपल्यान स्वता जबाबदारी घेवन आनी सहकार खात्यान ते कसो डील केला हेजें आमकां कांयच खबर ना अशें करून डील करून जर हेजे मुखार अशेंच त्या डिला प्रमाणे आमकां शेतकारांकूय अशें जर डील केलें आनी आमी जर वयर पडले असो आमकां एक डावट येता आमी दुबावता पूण प्रत्येक क्षणां आतां आमी कितें सांगता आमकां जें सरकार कितें दिता म्हणटा तो दितलो काय ना आनी दोन म्हयन्यांनी इलेक्शन लागीं पावलें पूण आमी भिल्या आयज जाग्यार होम मंत्री आसा फुडल्या जाग्यार दुसरो आसतलो येद्या कार्याचें काम करना जाल्यार आमकां हात वयर काडची पाळी येयलेली जाल्यार आमकां साल्वार करपाक कोणूच ना म्हणून आमी शेतकार एकजुटीन हांगा उलयता अध्यक्ष आमचो उलयला कितें जाल्यार सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून तेजें डिसिजन घेवन आमकां आमचो सूक्ष्मच लावचो अशें आमी सरकारा कडेन मागता आनी दुसरें जमीन जी आसा ती दितना एक्चुअली आमी प्रश्न काडलो आमकां विश्वासान घेवन तुमी हें करपाचें आसलें एक पॉयंट आहा खंय तेंच्यांनी जी जमीन लिजार दिल्या तेन्ना म्हटल्यार गव्हर्मेंट जर ती जमीन केन्नाय घेवं शकता जाल्यार म्हणपाक तेंचो हें ना तेंच्यांनी ती गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंटा दिवपाक मेळटा अशें म्हणून तेंच्यांनी ते आमकां सांगलेलें आहा आमी तितून एक पॉयंट मांडला जर तुमी कितें करतले जाल्यार आमचो सभाच येतो शेतकऱ्यांचे जे भुरगे आसा तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स आमकां हांगा मेळचें अशें म्हणून आमी घातलेलें 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी शेतकऱ्यांची जमीन जनरल बॉडी न घेता शेतकऱ्यांक विश्वासाक न घेता सभासदांक विश्वासाक न घेता जी परस्पर जी सरकार जी डील करता जमीन हें कितपत योग्य आहा आतां ही सरकारान जी 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्या ती फुकट दिल्या का मोबदल्याक दिल्या हेजो कांयच थांगपत्तो शेतकऱ्यांक ना आनी शेतकऱ्यांक जर ती विकत जमीन दिल्ली आसा सारकी जाय जाल्यार तेजो बेनिफीट शेतकऱ्यांक कितें मेळटलो योग्य वेळ जर येयली सारकी जाय आनी सरकार जर कितें डिसिजन घेता सारकें जाय जाल्यार शेतकार हे कोर्टाक वचपाक फाटी फुडें पळयना आमचे मागणी कितें आज पळय तुमी आमकां पयशे दिले तेच पद्दतीन तुमी 5 वर्सां आमकां पयशे दिवपाक आमचे एक्चुअल यील्ड कितें आसूं कारण तो एक्चुअल यील्ड सरकार घेवची ना तो आमी परस्पर तेजी विल्हेवाट लावपाची ताका लागून आमकां तुमी आज ठरयला त्या प्रमाणे 200 कमी करून पयशे दितले म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमकां पयशे मेळचे म्हण आमी आज सजेशन दिलां 80% कितें आहा तें तुमकां आतां ऑलरेडी पेमेंट पावला अशें म्हणून कितें सांगलें तेणी तें सारकें 80% पावला 43 लोकांक उरला आनी तरी 20% उरलो ह्या दिसांक घालता म्हणटा आयज कारखान्या कडेन कसल्याच पद्दतीची बँके कडेन आशिल्ली लायबिलिटी आयज ना आनी फॅक्टरी जी आसा ती बऱ्या पद्दतीन आयज उबी आसा तिसरी गजाल की उसाच्या उत्पादना भितर आतां फुडें सिजन जो आसा तातूंत बी रोवपाचें मागीर तेजें उत्पादन अशा पद्दतीचे विशय आसात हांगासर जें बी तयार केल्लें आसा फॅक्टरीच्या हेजे भितर तें बी शेतकऱ्या पर्यंत पावोवपाचें अशा पद्दतीचो विशय आसा सो हेजे संबंदांतली सगळी चर्चा जाली त्याच बरोबर त्यांनी कांय वेगळे सजेशनाय तेंची जी आसा ती सजेशनाय दिल्ली आसात ती तेंची सजेशनां आमी आयकून घेतिल्ली आसात आनीक तेच्या आदाराचेर ज्या कळांनी कारण ज्या कळांनी सरकाराची मदत जाय पडटली तो पर्यंत हो विशय सगळो सरकारा कडेन पावून तातूंतल्यान जे कितें निर्णय करपाक जाय ते निर्णय आमी करतले